नमस्कार बोळे प्रुडंट खबरो 15-20 दिसांत ई ऑक्शन सुरू 6 महिने भितर डंप उखलपाची तयारी मायनिंग सुरू झाले ना तरी मीन येरादारी सुरू करपाचो प्लान दिल्ली रोखडीच परत बसका मुख्यमंत्र्याची जाप काँग्रेसीची विधानसभेत लज पक्षाकडे 4 माजी मुख्यमंत्री 1 ज्येष्ठ आमदार मात विरोधी पक्ष फुडाऱ्याची खुर्ची रिकामी राणे लुईझिन रवीचो फुडारपणाक न्हयकार काँग्रेस सोडपी 6 आमदारांक 6 वर्सां खातीर पार्टींतल्यान काढले परत एंट्री दिवपाची ना म्हणून दक्षिण गोंय काँग्रेस समितीचो थाराव 6 मतदारसंघांतल्यो गट काँग्रेस समिती केल्यो रद्द नव्या मंत्र्यांक सावंत सरकाराचे खाते वाटप विश्वजिताचे कायदो काढून आशिल्ले तशे काबरालाप माविनाचे एनिमल हजबंड्री सायन्स टेक्नॉलॉजी गेले लोबो वेस्ट मॅनेजमेंट इंजिनियरिंग LLB केल्ले येतात LDC प्युनाचे वॅकन्सी मुख्यमंत्री म्हणटा भुरग्यांनी मानसिकता बदलची सरकारान काढल्यो 5072 वॅकन्सी फायनान्शियल अप्रुव्हल नसताना एस्टिमेटाचे 5 ते 10% वर GSIDCन दिल्या शाळांची टेंडरां सुदीनान केलो इशू मुख्यमंत्री म्हणटा चेअरमॅनाक अधिकार सुमुलान दूध रिजेक्ट केले म्हणून डिवचलचे दूधकार मोर्चा घेऊन विधानसभेचेर पोलिसांनी आडायले दूध क्वालिटी टेस्टीत फेल सरकाराच्या नावान शेबय सुबूल म्हणटा दूध सब स्टँडर्ड दुबावी आणि मडगांव कोंकण रेल्वे ओव्हरब्रिजा कडेन उजो लागून 5 दुकानां काबार 1.5 वर पेटलो उजो कुडचडे फोण्या मडगांव वेर्णा सावन फायर ब्रिगेडी मागून उजो एकदांचो हाडलो आटापा ई ऑक्शन 15-20 दिसां भितर सुरू करपाचे यत्न चल्ल्यात 6 महिने भितर डंप उखलूंक सुरू करपाचो प्लान गोंयांत मायनिंग परत सुरू जाले ना तरी मीन येरादारी तरी रोखडीच सुरू जावची म्हूण सरकाराचे यत्न आसात मायनिंग सुरू करपाचेर केंद्रांत उंचेल्या पावड्यार बसका चल्ल्या सप्तकभरांत परत बसका जातली म्हूण मुख्यमंत्र्याची जाप जाटे आनी राणेन मायनिंगाचो प्रस्न काडिल्लो The suffering of the mining dependents, employees due to the stoppage of mining activities under the discretion of the Honorable Supreme Court. I would like to bring to the notice of the government that a large number of employees have lost their jobs, having been terminated, and those who are still continuing in jobs are being threatened with the termination. I would like to urge the government to take urgent steps to see that the mining activity is restarted and all the employees who lost their jobs are reinstated. During the intervening period, the mining dumps, which is the property of the government, their e-auction be restarted so that some activity will be started. हांव जस्ट हावजाक कळपा खातीर म्हणून मुद्दामून सांगता पयलेच फावटी 3 दिसां पयलीं ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ द नेशन माननीय अमित शाह हांच्यांनी पयले फावटी द ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्सची मिटींग घेतली रिगार्डिंग दीस इशू द मायन्स मिनिस्टर मिस्टर जोशी मागीर कॉमर्स मिनिस्टर परत आसा तशें आमचे पर्यावरण मंत्री फॉरेस्ट मिनिस्टर या कोल मिनिस्टर ह्या सगळ्यांक कन्सर्न घेवन विथ द सेक्रेटरी ऑफ द मायन्स जॉयंट सेक्रेटरी ऑफ द मायन्स आमी राज्यांतल्यान हांव आशिल्लो आमचो AG आशिल्लो चीफ सेक्रेटरी आनी बाकीचे सगळे जेणे डेलिगेशन जे आशिल्लें सगळे कन्सर्न इश्यूज जे आसा हे तांच्या समोर रेज केले तितूंतल्यान 2-3 गजाली हांव मुद्दामून सांगता की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टा खातीर जरी मायनिंग बॅन जालां आशिल्लें जाल्यार आमकां परत रिस्टार्ट ऑफ द मायनिंग हें जाता तितके बेगीन करपाक जाय आनी तें करपा खातीर ज्यो गजाली करपाक जाय पळय न्ही ताजेर एक 2-3 पद्दतीन कशें सोल्युशन येवंक शकता जे मॅटर सुप्रीम कोर्टान आसतना सुद्दां ताजेर ऑलरेडी आमी वर्कींग जे आसा सुरू केलां ऑलरेडी तांच्यांनी आत्तां जो म्हटलं की ई ऑक्शन कित्याक जायना तर ई ऑक्शनाची इन्स्ट्रक्शन्स जी आसा ही ऑलरेडी दिल्ली आसा कदाचित फुडल्या 15 ते 20 दिसाच्या भितर ई ऑक्शन जे आसा हें जातलें ताजेय फुडलें आमी डंप मायनिंग जो विशय आसा होय थंयसर रेज केल्लो आसा 6 म्हयन्या भितर फुडल्या डंप मायनिंग होय बी विशय जो आसा हो आमी सुरू करतले जेणे करून एटलिस्ट मायनिंग एक्टिविटी ज्यो आसा म्हणजे डायरेक्टली एक्स्ट्रॅक्शन जरी सुरू जालें ना जाल्यार मायनिंग एक्टिविटी ह्यो राज्यांत सुरू जावच्यो ह्या विचाराचे आमी आसा पण मायनिंग एक्स्ट्रॅक्शन हें सुद्दां जाता तितके बेगीन जे आसा म्हाका होप्स आसा की आमच्या सेंट्रल लिडरशिपीन
ज्या पद्दतीन हो विशय सिरियसली घेतल्या त्याची नेक्स्ट मिटींग ही कमिंग वीक परत आसा तशी ह्या विकान ताजेर परत एकदा मिटींग जातली आनी आयदर ताजेर न्यायीक प्रक्रियेन काय आसना अदरवायज सोल्युशन हे डेफिनेटली येतलें हेची आमकां आशा आसा आनी बाब प्रवीण जाटे हांच्यांनी जो इश्यू रेज केला ताजेर डेफिनेटली सोल्युशन काडप ही आमच्या सरकाराची प्रायोरिटी आसतली. Not only steps, it should start. We are trying to start only. I will discuss with the Chief Minister and I will try to give an half an hour discussion. काँग्रेसीन विधानसभेत लज काढली. पक्षाकडेन 4 माजी मुख्यमंत्री आणि 1 ज्येष्ठ आमदार असो 5 जाणांचो म्हालगडो गट आसूनय विरोधी पक्ष फुडाऱ्याची खुर्ची रिकामी. प्रतापसिंह राणे, लुईझीन फालेर, दिगंबर कामत, रवी नायक 4 आदले सीएम आणि आलेक्स रेजिनाल्ड. राणे, लुईझीन, रवीचो फुडारपणाक न्हयकार. उरलो दिगंबर आणि आलेक्स तांचे मदलोय कोण तोच थारना. विरोधी पक्ष फुडाऱ्याच्या पोस्टाचेर अलेक्सान आपली प्रतिक्रिया दिली. What about the choice of the leader of the CLP? I would like to, since I have been castigated by my own party for doing extra talking, I would like to comment less. It is a fact that we have not been able to have a speaker. I am disheartened that I am not a person who is going to fight for position of power. I have told very clearly that whoever is given, we will work with him, no problem. Even if I am not given, I don't have issues. But it should have been. Actually, it's wrong on part. I think these are one of the reasons why our party is suffering. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काँग्रेसीन पार्टी नितळ करपाक सुरू केल्या. 10 आमदारांनी काँग्रेस सोडली आणि आता दक्षिण गोंया सावन एक्शन सुरू. दक्षिण गोंय काँग्रेस कमिटीन दक्षिणेंतल्या 6 आमदारांक 6 वर्सां खातीर पार्टींतल्यान काडले. परत ह्या आमदारांक पार्टीत घेवप ना म्हणून सध्या थारला. जिल्लो समितीच्या मुखेल सदस्यांक पक्षा आड केल्ल्या कारवायांक लागून कारणां दाखय नोटीसय धाडल्यात. ते भायर तांच्या मतदारसंघांतल्यो ब्लॉक कमिटी रद्द केल्यात. हांकां आमी शोकॉज नोटीस इश्यू केली. कित्याक लागून ती एंटी पार्टी एक्टिविटीज on the parties. When the party our MLAs has left, they have gone with the MLAs, and we have got a report from our other colleagues. We got photographs, everything, that these people went with them. Okay, you have resolved 4 out of the 5 blocks. Yeah. One see, till today one block is hold on because on 13 meeting he said he is coming. He is not there with BJP. He is not. Show notice to this other people. We are going also to Delhi to meet our senior leaders to tell them, because we have done mistakes. Who has left has come back, so we don't want them. सावंत सरकाराच्या नव्या मंत्र्यांक सोमारा खातें वाटप जालें. बाबू कवळेकाराक TCP, शेतकी, पुरातत्व, फॅक्टरीज, बॉयलर्स. जेनिफराक श्रम, येणावळ, IT सारकी वजनदार खातीं. फिलीप नेरीकय WRD. लोबोक हेर खात्यां सयत नवे वेस्ट मॅनेजमेंट खातें. बदल म्हणटा तो विश्वजीत राणेच्या कायदो खातें काडून आशिल्लें तशें काब्रालाक. विश्वजिताक स्कील डेव्हलपमेंट. सायन्स टेक्नॉलॉजी माविनाचें काडून लोबोक. काँग्रेसींतल्यान भाजपात येवन मंत्री जाल्ल्यांक सोमारा खाती वाटली. नवो मंत्री मायकल लोबोकय वेस्ट मॅनेजमेंटाचे नवेच खाते. आदल्या मंत्र्यांतले काब्राल, माविन आणि विश्वजिताच्या कांय खात्यांनी बदल जाला. 1-2 काडून 1-2 दिल्यात. बाबू कवळेकाराक TCP, शेती, पुरातत्व आणि फॅक्टरी आणि बॉयलर्स दिल्या. जेनिफराक येणावळ, IT आणि श्रम रोजगार. फिलीप नेरीक WRD, नुस्तेमारी आणि वजन माप खाते. जाल्यार मायकल लोबोक RDA, पोर्ट्स, विज्ञान तंत्रज्ञान आणि वेस्ट मॅनेजमेंट. नव्या मंत्र्यांक खाती वाटप करतना आदल्या मंत्र्यांच्या खात्यांनी काय महत्वाचे बदल जाल्यात. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेकडच्यान कायदो खाते काडून परत असले तशे काब्रालाक दिले. माविनाक आनीक नवे खाते मेळ्ळा ते हावजिंग. काब्रालाचे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान काडून लोबोक दिले. विश्वजीत राणेची हेर खाती तशी दवरून ताका नवे स्कील डेव्हलपमेंट खाते दिला. मुख्यमंत्र्यान एनिमल हजबंड्री खाते आपल्याक दवरला. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. इंजिनियरिंग LLB केल्ले LDC प्युनाचे वॅकन्सीक येतात. भुरग्यांनी असली मानसिकता सोडून एक तर खासगी उद्देगांनी नोकरी वा आप रोजगार सुरू करचो म्हणून मुख्यमंत्र्याचो सल्लो. सरकारान 5072 वॅकन्सी क्लियर केल्यात.
सरकार ह्यो वॅकन्सी केन्ना कश्यो भरतलो काय म्हूण प्रस्न. सुदिनान त्या वॅकन्सींनी अर्थीक मागासांक आनी ST आरक्षणाचो प्रश्न काडलो. मुख्यमंत्री म्हणटा जनरलांतल्या अर्थीक मागासांक आरक्षण आसतलें. जाल्यार 5072 पोस्ट जे आसा हे ऑलरेडी इरकोन म्हणजे ARD डिपार्टमेंटान ऑलरेडी क्लियर केले, सँक्शन करून कन्सर्न डिपार्टमेंटाक धाडले. आता त्या डिपार्टमेंटाचें काम ते करपाचें. बरेच जाण म्हणजे गव्हर्मेंटाच्यो एडवर्टायज केन्ना जातल्यो हें पळयता. ते म्हाका दिसता ऑलरेडी ज्या डिपार्टमेंटाच्यो जाला त्यो एडवर्टायज करप आनी ताचो प्रोसेस सुरू करप. कारण फाटल्या 2 वर्सांक ज्या पद्दतीन रिक्रुटमेंट जावपाक जाय आसली ती जावंक ना. बट गव्हर्मेंटान हे पोस्ट जे आसा ऑलरेडी इतक्या मोठ्या प्रमाणात पोस्ट खाली आसा ते आमकांय बेगिनात बेगीन भरपाक जाय. कारण एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रीमलायन जर जातलें आसत जाल्यार त्या जाग्यार ते मनीस आसप अत्यंत गरजेचें आसा. The educated youth are eagerly waiting for employment opportunities. ती एग्जामीचे कंडक्ट करून म्हणजे व्हेरी म्हणजे कॉम्पिटंट जे आसा आनी खरेंच टॅलंटेड भुरगे आसा हांकां सिलेक्ट केले वता आनी त्या अनुसार घेतले वता. बट स्टेट गव्हर्मेंटान आज पर्यंत स्टेट सिलेक्शन कमिशन this process is not there till now. म्हणजे माझ्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे there should be the state selection commission. आता कदाचित त्या प्युनाची एग्जाम तो LLB जाल्लो भुरगो पासूय जातलो म्हटल्या उपरांत तिका फाल्यां सकाळी तो सिलेक्टूय करचो पडटलो. बरेचशे फावटी हांव पळयता की खूब जाण ग्रॅज्युएट जाल्ले भुरगे थंयसर अटेंडंट म्हणून काम करता. हें योग्य न्ही. इंजिनियर जाल्या उपरांत तो ताका सरकारी नोकरी मेळटली म्हणून डिपेंड रावंक जायना. ताणें एक तर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सुरू करप अत्यंत गरजेचें आसा. अदरवायज प्रायवेट सेक्टरान ज्या कॉम्पिटिशनान वचप अत्यंत गरजेचें आसा. गोंयांतलो प्रत्येक जाण जर म्हणटलो की म्हाका सरकारी नोकरी जाय सरकारी नोकरी जाय, कितल्या लोकांक गव्हर्मेंट सरकारी नोकरी दितले? बट जो जनरल कॅटेगरी जो इकॉनॉमिकली विकर आसा, इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड आसा, हाजेर खरोखरूच अन्याय जातालो स्पीकर सर. मागीर ताका जर एखाद्या वेळी एडमिशना खातीर आसत किंवा नोकरे खातीर आसत जाल्यार ताका मेळनासली. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर मोदीजीन हाजें डिसिजन घेतलें केंद्रांत आनी ताज्या उपरांत कितल्याशाच स्टेटींनी तें बील पास केलें. आमी फाटल्या आमच्या एका कॅबिनेटान इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन 10% of the reservation without disturbing any reservation of the other categories. हे डिसिजन जे आसा हे ऑलरेडी आमच्या गव्हर्मेंटान घेतला. फायनान्शियल अप्रुवल नासतना एस्टिमेटाचे 5 आनी 10% वयर GSIDCन कितल्याशाच शाळांची टेंडर दिल्यात म्हणून विधानसभेत सुदिनान इशू केलो. आतां मेरेन 360 शाळा बांदून जाल्यात. 217 शाळांचें काम चल्लां आनी 300 शाळांचे प्रस्ताव आसात म्हणून मुख्यमंत्र्याची जाप. मुख्यमंत्री म्हणटा GSIDCच्या अध्यक्षाक तशें टेंडर दिवपाचो खंय अधिकार आसा. फायनान्शियल अप्रुवल घेतलां काय ना तें पळयता. तुम्ही जी टेंडर एक्सेप्ट करता, आर देर विदिन 5% or it is more than 5% of the estimated cost? आणि ती पावर तुमकां कोणी दिल्या? अबोव 5% एक्सेप्ट करपाक तुमकां पावर कोणी दिल्या? हांव सांगता तुमकां. हे टोटल ज्यो शाळा आसा ह्यो जवळपास 360 शाळा आतापर्यंत कंप्लीट केल्या. 217 शाळा ज्यो आसा ह्यो ऑनगोईंग आसा. बोर्डा कडेन एबाव 5% दिवपाची पावर GSIDCन ही चेअरमॅना कडेन आसा आनी चेअरमॅन इटसेल्फ ही पावर ही ऑलरेडी चेअरमॅना कडेन बोर्डान दिल्ली आसा. बोर्ड हॅज एप्रूव्ड दीस एबाव 5% पावर ही चेअरमॅना कडेन दिल्ली आसा आनी चेअरमॅन स्वता जे आसा हो प्रोजेक्ट ताका एप्रुवल दिता. एस्टिमेटेड जो शेड्यूल रेट जो आसा तो एज पर युअर दॅट एस्टिमेटेड शेड्यूल रेट हाज्याच प्रमाणे केल्लो आसा. पण ताच्या फक्त तुमचें म्हणणें आहा की फायनान्शियल इम्प्लिकेशन घेता काय ना इतकेंच म्हणणें आहा तुमचें, बरोबर आसा? फायनान्स डिपार्टमेंटांतल्यान एप्रुवल घेता काय ना गरज आसा की ना हो म्हजो प्रश्न. बट एट प्रेझेंट तरी म्हाका दिसता हाजी GSIDCची एबाव वचपा खातीर हेजी पावर जी आसा ही चेअरमॅना कडेन आसा. मातशें म्हजो प्रश्न वेगळे तरेचो आसा. म्हजो प्रश्न माननीय मुख्यमंत्र्याक नजरेक हाडून दिवपाक जाय की एक जर अशें करतले जाल्यार फायनान्शियल एप्रुवल जाय. हांव जस्ट तांचो फक्त एकूच जो आसा ताका खरेंच फायनान्शियल परमिशन जाय काय कितें दॅट आय चेक. गिव ए कमर्शियल ब्रेक. BJPन आपले आमदार उखल्ले म्हणटा ताचें दुख्ख सुदिनाक अजूनय दिसता. राज्यपालाच्या अभिभाशणांतलो नेमकोच भाग वाचून सुदिनान हालींच जाल्ल्या राजकीय घडामोडीचो विशय काडलो.
ही लोकशाही काय म्हणटाचो प्रश्न. सुदिनाचे उपमुख्यमंत्रीपद घेतिल्ल्या बाबू आसगांवकारांचे आनी सुदिनाचे तोंडाक तोंड. सुरवात करपी खंय सुदिनच. 1999 लुइजिनाचें सरकार वडोवंक सुदिनच फुडें आशिल्लो. आमी म्हणटात डेमोक्रेसी. काल कितें ह्या 15-20 दिसां घडलां ती डेमोक्रेसी. हे सगळे जे काल घडलां किंवा ताजे पयलीं मगो पक्षांतल्यान 2 जाण गेले, ही डेमोक्रेसी. दीस इज अ बिल्डींग ऑफ नेशन. हांव वायट म्हणना, परत सांगता, हांव वायट म्हणना. हांव तुजेर उलयना, हांव तुजेर उलयना. हांव पर्सनल लेवलाचेर तुमचेर कोणाचेरूच उलयना. आय एम टॉकिंग ऑन नेशन. ह्या हेचेर कितें दिलां तें हेचे भायर मात्तूय वचचो ना. गव्हर्नरान जें कितें बरयलां ताका धरून आसा आनी तांचें हांव अभिनंदन करतां. कारण योग्य अशे हे निर्देश तिणें आमकां सगळ्यांक दिले. आमकां सगळ्यांक पळय, तातूंत इंडिविज्युअल कोण ना. लोकशाही काबार कोणी केली? स्पीकर सर, जेन्ना 99 भितर हांव काँग्रेसीन आसलोलो, तूं याद काड, हे फोडपाक आनी सरकार घडोवपाक हेजे भितर सगळ्यान मुखार म्हणटा तूं. टॉप लेवलाचेर 99 हांव जेन्ना आमदार जालो थंय चीफ मिनिस्टर लुइजीन फालेर आसलोलो. पयलें सरकार आमचें उडोवपाक कारणीभूत म्हणटा सुदीन ढवळीकर. म्हाजे कडेन पयलो आयलो, बाबू हें सरकार उडोवपाचें, तुका म्हयन्याक कितले जाय ते सांग, कशे पयशे जाय ते सांग. हें सांगपी कोण? सुदीन ढवळीकर. खंयचेंच गव्हर्मेंट हांवें उडोवं ना आनी तुका हेंय गव्हर्मेंट उडोवपाक दिवपाक हांव पळयनासलो. खूब ट्राय केलें तुजे कडेन. दिला तो लास्ट पॅरा ऑफ द पॅरा तूं पळय संभाशणाचो. आमचेर बोट दाखय नाका. तो शांती मंत्र म्हजो न्हय. आयका सांगता, शांती मंत्र म्हजो न्हय. हांव जो शांती मंत्र हांगा म्हटला तो हांवें म्हणूं ना, तिणें म्हटला आनी तिचो अर्थ हांवें तुमकां सोडून गेले हें तूं उलयच नाका. सुमोलान 4000 वयर लिटर दूद रिजेक्ट केलें म्हूण दिवचलच्या दूदकारांनी पर्वरे पोलीस स्टेशना मुखार दूद हाडून रस्त्यार वतयलें. विधानसभेचेर मोर्चा व्हरतना पोलिसांनी तांकां आडायले. सुमोलाचो प्लांट इन्चार्ज उत्कल दवे सांगता त्या प्रमाण दूद क्वॉलिटी टेस्टींत फेल, सब स्टँडर्ड म्हणून रिजेक्ट केलां. दूदकारांनी हाडिल्ल्या दुदांत कसलें तरी खंय एंटीबायोटीक मेळ्ळें. 4000 लिटर बिचोले आणि आमचे एकता बचत गटान 2500, बिचोले 1500, 4000 लिटर दूध. एक खंयची तरी टेस्ट घेवन येयली, त्या टेस्टीचो ABCD आमकां खंयच्याच फार्मराक खबर ना आणि आमकां इंटिमेशन दिवंक ना. आमी सकाळी येयले, तेंच्यांनी गुजरातच्यान येयले, टेस्ट केले, म्हणजे तुमचे दूध उडोवन दिया. आमी सगळे फार्मर सगळे रडोंक लागले. आमी जेन्ना येयले, हे म्हटलं तुम्ही कितें होता 4000 लिटर दूध म्हटलं तुम्ही उडय म्हणून सांगता. ते सांगपा आयले सरळ, तुमचे आमकां पडलेले ना. तुमकां फार्मरांक जेन्ना चिमटो बसतलो तेन्ना कळटलें. हांवें म्हटलें तुमी हे कित्याक उलयतात? गुजरातान येवन म्हटलें आतां गोंयान शाणपणां करूंक लागल्यात. म्हटलें गोंयकार अजून म्हटलें मरोंक ना. गोंयची जनता जिती आसा आनी गोंयचो फार्मर जर एकदां उबो रावत, ह्या सरकाराक कळटलें. हे सरकार आयज बोनस हेंच्यांनी दिवंक ना केली. 1 वा 6 म्हयने जाले बोनस दिता. हेंची फक्त नाटकां आसली की लोकांचे फार्मराचे दूध रिजेक्ट करपाचे. फार्मर हांच्या पांया पडटलो, सरकाराक पडलेले ना. तुमकां आमी हे दूध दिवंक हाडलेले, पण तुम्ही आयज तुमी रिस्पॉन्सिबल, CM रिस्पॉन्सिबल, एनिमल हजबंड्री मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल. हे आयज आमकां कृत्य करचे पडले. आमी सुमुलाचो प्लांट इन्चार्ज उत्कल दवेक फोनार घातलो. तो सांगता दूध खंय सब स्टँडर्ड. नुस्त्यान फॉर्मेलिन मेळटा तशें कसले तरी एंटीबायोटीक खंय त्या दुधान मेळ्ळा. त्या दूधकारांक खंय सुमुलान हे पयलीं नोटिसूय काडिल्ली. अरे मैं उनको बोला भी था कि ये सब कुछ करने का ही नहीं है. ये 1 वीक पहले से जो हमने सर्कुलर दिया था ना उनको, एक 9 जुलाई को सर्कुलर दिया है. आप उनको पूछो, उनके बचत गढ़ पे है, डिस्यू पे वो सर्कुलर है कि भाई ये दूध में एंटीबायोटिक जो आयरन है, ये फॉर्मल फिश में जैसे फॉर्मलिन है, ऐसा केस है ये. उनको पहले भी समझाया था कि ये एज पर रूल्स नहीं अलाउड है. हम लोग 3-4 दिन फिर भी अलाउ किया कि चलो कुछ मैनेज करते हैं. और बाद में एक सर्कुलर भी दिया था 9 तारीख को. तो 1 वीक हो गया, अभी आज 15 तारीख हो गया, 6 दिन हो गया. फिर आज सुबह भी बोला था कि अभी देखो, मैं उसको कुछ भी करके हमारे उधर मैनेजमेंट में बोला था कि वो मीटिंग में थे तो थोड़ी देर में बताएंगे.
तो बाद में टैंकर भेजता हूँ, नहीं तो अभी आप थोड़ा सबर करो, थोड़ा शांति से हम बात करते हैं फिर। हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिली सुमुलाक, हांवें ऑलरेडी आपयला तांकां फाल्यां उलोवप तेंच्यानी मिटिंगूय जातली कसली टेस्ट कितें केस हांव सगळें उलयतलो तेंच्या कडेन। म्हाका जेन्ना मॅटर कळ्ळें हांवें सोमतेच सांगलां फाल्यां सगळें आपयलां तांकां ऑलरेडी बिफोर असेंब्ली डायरेक्टराकूय आपयलां घेवन, बट ताका ऑलरेडी पयलीं सांगपाक जाय म्हणजे तो जे तावान उलयतालो पळय न्ही ताका सांगपाक जाय नाहक लोकांचें दूद जे वेस्ट केलां तेणी ताका जबाबदार जर तो 4000 लिटराच्यो गजाली सांगता पळय न्ही शेतकऱ्यांक लॉस तेणी केलो, तो कोण उलयतालो आनी जेणी कोणाक शेतकऱ्यांक भडकयल्या पळय न्ही रे ही इज रिस्पॉन्सिबल। हय रे बोनस 1.5 वर्स सांगताले, एक रिप्रेझेंटेशन दिवंक जाय मरे, रिप्रेझेंटेशन कित्याक दिवंक ना तर तेणी, कित्याक दिवंक ना ते उलोवपाक जाता न्ही। गव्हर्मेंटान तांकां एक्शन दिवपाक जाय, समूलाक इमिजिएटली समील शूड बी बॅन्ड फ्रॉम द स्टेट आनी गोवा डेअरी सपोर्ट दिन सार बरे भाशेन गोवा वेवस्थीत गोवा डेअरी चलोवपाक जाय। डेअरी चलयना जायना जाल्यार बरे मनशांक घालपाक जाय। हांवें ऑफर दिलो लेक पार्टी, इवन हांव चलोवपाक हांव तेंचे बरोबर म्हणजे आय एम पुट मी देर, आय विल सी दॅट दे डू गुड वर्क। आनीक कांय वाठारांनी असोच प्रकार घडला म्हूण रिपोर्ट आयल्यात। हे दूध नाकारप खंयच्याय दूधकाराचें म्हणजे हो दूधकारांचेर अन्याय आनी ह्या अन्याया विरुद्ध ह्या लोकांनी जो आवाज उठयला हो खरोखर आवाज एक जागृती जातली। आनीक म्हज्या अंदाजा प्रमाण लोकांनी पूण काही म्हणजे आतां कितें आतां सदांच दूदवालो हो आसा ताका ज्या जाग्यार चड पयशे मेळटा त्या जाग्यार सदांच वता, म्हणजे सुमुलान आमकां फक्त आमिशां दाखयली आमच्या दूधकारांक आनी तांकां ओडून घेतले आनी आज तांकां अक्षरशः त्रासान घातले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। मडगांवां कोंकण रेल्वे ओव्हरब्रिजा कडेन उजो लागून 5 शॉपां लासून काबार। उजो कसो लागलो तो मात कळिल्लो ना। सुमार 1.5 वर उजो पेटलो। कुडचडें, फोंड्या, मडगांव, वेर्णा सावन फायर ब्रिगेडी मागोवन उजो आटापा हाडलो। कितलें लुकसाण जालां आनी उजो कसो लागलो ताची चवकशी अजून चल्ल्या। मोबायल पळय तेणें तो म्हणटा नवा फायर ब्रिगेड हांव समजता की फायर ब्रिगेड केन्ना ट्रॅफिक जॅम आसता, ओके फायन, हे मरे फक्त उलोवप एक्सक्युजीस, पूण मेन कितें जालां हांगा ताका सद्या टोटल लॉस जाला न्ही हांगा तें इम्पॉर्टंट। आतां हेचेर आतां बसून ताका पळोवपाक पडटलें की कितें आहा कितें ना कितें जालां, कितें हांवें पर्सनली भितर वचून पळयलां फायर ब्रिगेड मनशा बरोबर वचून की भितर कांय ना, तुमी विचारूंक शकता की भितर सारकें फक्त हे पेपर मरे एश जाल्या सारकें आनी लाकूड आतां कोळसो जाला। इमिजिएटली आमी येयले आनी आमी चोयलें कितें सकयल 3-4 एक शॉपांक उदक लागलो लायक कपड्या शॉपांनी आनी साम लायनीन शिक्यान पयला आसतलें आनी आमी इमिजिएटली फायर फायटींग केलें कुडचडें वेर्ना पोंडा सगळी गाडयो आपयल्यो इमिजिएटली आनी आमच्यो गाडयो घेवन आमी फायर फायटींग केलें आनी उजो कंट्रोलान काडलो इमिजिएटली आनी वयर स्मोक वयतालो वयर ते आमी आमचो फायर टावर आहा फायर टावरांतल्यान 3 जाणां जाणटेल्यान देंवयले आहाय कित्याक तांकां भितरल्यान भायर सरोंक जायना जाल्यार ते सायडीन वयर रावताले पळय ते ओके आनी इतली 5 वा 6 शॉपां सारकीं गेल्लीं। दोनापावला आयवाव दर्यादेगेची वाट लागल्या। दर्यादेगेर प्लास्टीक कोयराच्यो राशी पडल्यात। दर्यांतल्यान प्लास्टीक पिशव्यो, बाटल्यो, सोऱ्याच्यो बाटल्यो, बाकीचो कोयर व्हांवन दर्यादेगेर। पयलीं बीच क्लिनिंगवाले ना जाल्यार महापालिकेचे कामगार तरी खंय येताले, आतां खंय कोणूच तोंड पसून दाखयना। पयलीं आमच्या बिचाचेर कचरो इतलो नाहलो, पानां बिश्टी येताले, आतां सगळी प्लास्टीक पोती येता, बाटली उडयता, सगळे सोरो पिवन हुई मारता आनी सगळी आतां आमच्या बिचार दाट जाल्ले बोडयो मागीर ते भितरल्यान तिका फुलार कितें उडयता ते सगळे आतां दाट जाल्ले। टुरिजमाचे लोक आतां कचरे हात व्हरोंक येताले पूण वेपाक कोणूच येवना आनी सगळी घाण करी पडलेली आसा। तुमी बेगीन ते येवन क्लीन करून बीच कहो दिसता कहो केल्यार सीसीपीचे पुलीस येताले ते येवपाक येवना। फोमेंदो मिडियाचे कोंकणी दिसाळें भांगरभूंयचो 3रो वर्सुकी दीस उमेदीन जालो। देशांतले एकुलतें एक कोंकणी दिसाळें भांगरभूंय घरांनी पावचें, भांगरभूंय व्हड जावचो, प्रत्येकान विकत घेवन मुजरत वाचचो म्हूण फोमेंदो मिडियाचे संचालक जो लुईसान हावेस उक्तायलो। अंदू सावन भांगरभूंयची वर्सुकी सबस्क्रिप्शन स्कीम सुरू जाता म्हूण संपादक दामोदर घाणेकार उलयला। कांय हे बदल करपाचे आमच्या मनात आसात आनी
फुडली वाटचाल आमी सगळ्यांच्या सहकारान करतले. अंदूच्यान सर्क्युलेशन डिपार्टमेंट आमचो एका वर्साची पटी भरतल्याक एक सोबीत ओडलायणें गिफ्ट दिवपाचो आसा आनी तुमी सगळ्यांनी ताजो लाव घेवचो अशें मागता. देव बरें करूं. पयल्या 2 मॅचींत हरले उपरांत भारताक मंगळारा इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल सर्तींत सिरियाचें आव्हान आसा. ह्या सर्तीच्या फायनलींत पावंक जाय जाल्यार येजमानाक मोठ्या गोल मार्जिनान जैत जोडचें पडटलें. पूण सद्याचे फोर्स पळयले जाल्यार भारताक ड्रॉ सुद्दां जोडूंक कठीण जावं येता. इतल्यान हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.